nodal agency of the government of India and state government आणि पॉवर डिपार्टमेंट हांच्यातर्फे विविध कार्यक्रम एनर्जी एफिशियन्सी खातीर आमी चालू दवरल्या. 6 वर्षां हे कार्यक्रम आमचे चालू आसा. एक्चुअली एक्ट 2001 चालू जालो आणि आज पयले स्टेजीक जवळ जवळ 650 अंगणवाडी वर्कर्सांक इंडक्शन कुकर आमी प्रेजेंट करता, तुमकां दिता. आणि ह्या ल्हानशा फंक्शनाक कारण 650 लोकांक हांगा आपोवपाक आमकां अशक्य आशिल्लें आनी त्या खातीर एक 25 ते 30 अंगणवाडी वर्कर्स आनी अंगणवाडी सेविका हांकां आपोवन हे हाका चालना दिवपाचो प्रयत्न पॉवर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केला. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हो प्रोग्राम सबंद भारतभर करता. विविध एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक स्टेट वेगळे वेगळे आयोजन करता. ताजे फाटलो हेतू एकूच आसता, एनर्जी एफिशियन्सी कशी वाडोवप. कारण लायट जर ना जाल्यार आमी काम करूं शकना आणि चुकून लायट गेली सगळ्यात पयलीं जो शब्द येता तो शब्द अनपार्लमेंटरी न्ही, पाड पडले असो शब्द येता. हांव अशें म्हणना प्रत्येकाचें येता. म्हणजे किचनात जर कुकर चालू केला बायलेच्या तोंडांतल्यान येता किंवा दादल्याच्या तोंडांतल्यान येता. आमी जर खंय न्हाता आनी चक्क करून जर लायट गेली आनी तातूंतल्यान सगळें हें बंद जालें जाल्यार थंय तो शब्द येता. म्हणजे हो शब्द साहजिकच आनी आपोआप तोंडांतल्यान येता. आनी त्या खातीर विविध गोश्टी करता आसतना आमी एक लक्षांत दवरपाक जाय की एफिशियन्सी आमची वाडटली जाल्यार आमी त्या प्रमाणे काम करतात. आमची जी एजन्सी आसा तो प्रयत्न करता, पूण भारत सरकार आनी मुखार वचून मोठे प्रयत्न करून ह्यो सगळ्यो गोश्टी एका हाजेर हाडून दिवपाचो प्रयत्न आसा. आणि त्या खातीर हे व्यासपीठ तयार केलां आणि ह्या व्यासपीठाच्या माध्यमांतल्यान मागीर त्यो अंगणवाडी आसूं किंवा स्कुलां आसूं, सबंद स्कुलांत जे फॅन आसा ते बदलपाचो आमी प्रयत्न केला. म्हाका दिसता अंदूच्या वर्सा जवळ जवळ 50% स्कुलां एडेड एज वेल एज गव्हर्मेंट आमी बदलून ते लोकार्पण करतले. तो हेतू मुखार दवरला आनी उरिल्ले 650 ज्यो दुसरे हेतूंत आसा आमच्यो बालवाडी तांकांय हे सगळे पावोवपाचो प्रयत्न करता. त्या शिवाय LED बल्ब आसूं किंवा इतर गोश्टी ज्यो एनर्जी कन्जर्वेशना खातीर आमकां उपयोग पडटात ते सगळे दिवपाचो प्रयत्न ह्या हाज्या माध्यमांतल्यान मुखार जातलो. तुमकां खबर आसा की गोंय सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि स्पेशली आमचे भारत सरकारचे आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांणी सोलर हातूंत भरपूर काम करपा खातीर उद्देश दवरला. फुडल्या 2030 पर्यंत 500 gigawatts हे तांचे टार्गेट आसा आनी आय थिंक वी वील बी कंप्लिटींग बाय 2029 ऑफ दीस 500 gigawatt. एज ऑन टुडे आमी जो प्रोग्रेस जर पळयत जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा. हे सगळे कित्याक की कोल एनर्जी कमी करून आमी मुखार कशे वतले हे पळोवपाचो प्रयत्न हो चल्ला. आनी तुमकां खबर आसा सद्याचे ऑल इकॉनॉमिकल सर्वे जर आमी पळयत जाल्यार US आसूं किंवा चायना आसूं ज्या तरेन झगडटा त्या हातूंतल्यान आमी जेन्ना विचार करता
काल सुद्दां चायनान म्हाका दिसता 3 मोठ्यो फॅक्टरी ज्यो US बेस्ड चायना आशिल्ल्यो त्यो बंद केल्यो. म्हणजे हाजे वयल्यान तांची झगडी आनी तांचो इफेक्ट बाकीच्या कंट्रीचेर कसो जातलो हेंय पळोवपाची आमकां आतां आवश्यकता आसा. हातूंत जो आसा तो पावर सॅक्टर आसा. कारण पावर जर ना जाल्यार खंयचीच इंडस्ट्री किंवा खंयच्योच गोश्टी मुखार वचूंक शकना. त्या खातीर तो प्रयत्न आतां सामको तळागाळांतल्यान वयर येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तातूंत मागीर एनर्जी एफिशियन्सी आसलो किंवा पावर मॅन्युफॅक्चरींग आसूं किंवा इतर गोश्टी आसूं ह्यो पळोवपाचे आमकां आवश्यकता आसा. आज म्हाका सगळ्यांचें अभिनंदन करता आसतना येणाऱ्या 15 दिसांत हे जे 650 बालवाडी आसा तांकां डिस्ट्रिब्युशन कंप्लीट करून सेकंड फेज रिकवरी वतले. आज तुमी बरे तरेन वापरचे कारण हांव अंगणवाडी पळोवपी. हांवें खूब अंगणवाडी म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा भायर बेताळवाड्या वयले आयल्या आनी तांकां जें कितें कमी पडटा तेंय दिलां. पूण खुबश्यो अंगणवाडी अशें पळयलां की ते युजूय जायना. तशें जावचें न्हय. जे गोश्टी तुमचे पर्यंत गव्हर्मेंट पावयता ताचो मुख्य हेतू कितें की तुमी ते यूज करचे. कारण अजून खूब म्हणजे अंडर ग्रेडाक म्हाका दिसता कितलेशेच कुकिंग एस्टॅब्लिशमेंटात कितलेश्योच हें आसा. त्या संदी सुद्दां तुमी घेवच्यो अंगणवाडीन. कारण कुकिंग सेट जे आसा तुमकां कुकिंग सेट लागता ते तुमी गॅडाच्या माध्यमांतल्यान मागूंक शकता. ते कुकिंग सेट तुमकां गॅडाच्या माध्यमांतल्यान मेळूंक शकता. त्या खातीर तोही प्रयत्न तुमी करचो जेणे करून जे भुरग्यांक बारीक ल्हान ल्हान भुरगीं आसा तांकां योग्य प्रमाणे जे दूद आसूं किंवा इतर गोश्टी आसूं ज्यो दैनंदीन जिवनांत लागता त्यो दिवपाचो प्रयत्न तुमी करचो अशें नमूद करता. आज तुमी हांगा हजर रावले त्या बद्दल तुमचें मना पासून अभिनंदन करता आनी म्हजे 2 शब्द हांव ते घेता. जय हिंद जय भारत.